डिफिकल्ट अशें सोंपें कांय ना मागीर तो ऑर्गनायज करपाक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चराक एप्रोच जावपाक जाय ताका लायन बाय लायन ते ट्रान्सलेट करून दिवपाक जाय तांचे भाशेन तूं कितें सेन्सर होय तूं कितें गायता तूं कितें उलयता तें सगळें तांकां बरोवन दिवचें पडटा आनी ते येतात चॅकींग पासून करपाक येतात सो डिफिकल्ट बट दुसऱ्या गांवांत हे दाखोवप आमची गोंयची भुमिका दाखोवप म्हणजे एक खुशालकाय. होय ह्या खिणांत म्हाका एक उगडास येता मॅथ्यू म्हाका जायते फोन येतात दुबय सान येतात लंडन सान येतात कॅनडा जायते म्हाका ऑस्ट्रेलिया सान पासून फोन आयल्यात म्हणजे ही आमची कार्यावळ पळोवन हाचे फाटलें हांव तांकां इतलेंच सांगूंक सोदतां की आयज मॅथ्यूवान तुमचो उगडास केला गोंयांत गोंयकारपण जायते गोंयकार विसरत गेल्यात पूण जेन्ना परदेसान तो एकवट गोंयकारांचो एकवट तियात्रांचो एकवट कोंकणीचो मोग दिश्टी पडटा. सारकें 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 होय ह्याच पासत ह्या खिणांत जे परदेसान आमचे गोंयकार भाव आसात जो कोंकणी भाव आसात तांकां हांव चेपें काडटा. चल आमी मुखार हांव तुका आनी एक कितें सांगूंक सोदतां. बरें 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 जो म्हजें पर्सनल और म्हजी कला कोही दोन भासांनी हांव वांटून घेता. हांव एक म्हणटा पळय ती कॅसेटीर जी हांव पळय और सीडीचेर कांतारां रेडियार पोरगोट करपाची कांतारां आसता ती म्हजी वेगळी आसता आनी स्टेजीचेर ज्यो हांव तियात्रान कांतारां म्हणटा ती वेगळी आसता. तियात्रांतली कांतारां चड करून मॅसेज दिवपाची आसता. म्हजें सांगता तुका मॅसेज दिवपाची हो एक स्टोरी टायप स्टोरिकल हे आमी कितें म्हणटा स्टोरिकल टायप सो त्या हातून जायते तियात्र पळोवनार कितें पळयनार म्हणटात की हे तियात्रीस येता आनी कांतारां म्हणीत फकत काणयो सांगता आज्यो ताज्यो ताज्यो अशें न्हू. तूं आतां बारीक चिंतून पळयत जाल्यार महाभारतान तूं पळयशी जाल्यार महाभारतान कितलेच अवतार येयले विष्णू कृष्णा कितलेच अवतार येयले आनी कित्याक लागून ते बऱ्या कामाक येयल्ले. तशेंच आमच्या क्रिस्तांवांतून कितले प्रॉफेट येतात म्हणजे लोकांक कितें तरी बरें दिवपाक येतात. तशेंच म्हाका अशें दिसता की तियात्रीसूय जे स्टेजीर कांतारां म्हणटात कितें तरी मॅसेज दिवपाक येतात ते अशें म्हाका दिसता. सो हांव तियात्रान कांतारां घडटा ती वेगळीच कशी घडटा एक मॅसेज कशी दिवपाक आनी कोणूय म्हजेशी येता कितें बरोवपा म्हूण तसलीच आसता म्हजी. आनी कॅसेटीनी वेगळी पद्दत. म्हाका दिसता तुवें उगडास काडलेलो आसतनाच तुजे आनीक एक कांताराच्यो आमी 4 वळयो आयकूंक रावता. गेल्या वर्सा हांवें येस हय हांवें म्हणलेलें ते तरणाटे भुरगे कशे सुइसायड्स करतात मोटरसायकली फास्ट चलोवन यंग एजीर म्हणजे भुरगेपणारूच मरतात कारण नासतना सरप येतात आनी कितें आनी भुरगीं माय पाय कसो भुरग्यांक वाडयता भुरगेपणासान कसो वयर वाडयता आनी अचानक ते तरणाट्या जिवितान कोण भुरगो एक्सिडेंट जावन सोंपता कोण भुरगो मोगाक लागून जीव दिता असले कितलेच घडण्यो घडटात गोंयांत आमच्या पत्राचेर येतात. सो ताजेर हांवें एक गेल्या वर्सा माय पाय भुरग्यांक आपल्या काय बोरी सुखान त्या वाडयता पाय नोकरी करून भुरग्यां खातीर हात पाय आपले जोरोयता मोदयांनीर पासून रडल्यार माय दूद भुरग्याक बरयता वाडटा वाडटा हाताक धरून चलोंक ताका शिकयता पूण भुरगीं आमकां रडयता भुरगो जल्मो तोच गारान सगल्यांक भोगता खोशी मन आनी दोन माय पाय घालता ताचे विशी मातसो दुयेंत पडल्यार माय पाय आपली तकली कोत्ता पिशी
तोरूय पूर्ण भुरगीं आमच्या गोमट्याक घालता फाशी ओय फाशी ओय फाशी. मॅथ्यू, हे कांतार गायतना म्हाका दिसता तूं जायतो इमोशनल कसो त्या कांतारांत सारको मिसळ जावन हे कांतार तुवें गायलें. हय. आत्तां म्हणटा आसतनाय तुज्या काळजाक एक वेगळेच तरेच्यो भावना ज्या भुरग्यां वयर तुवें कांतार घडलां ते तुज्या दोळ्या मुखार येताले काय दिसताले? जरूर जरूर, कित्याक तें घडपाक एक कारण आसा, तें कारण आसा. आनी ह्याच हेतून तुवें कांतार घडलां. हय हय. कित्याक दोन तीन भुरगे म्हज्या इश्टांचे हे भाशेन तांकां हे भाशेन उपयोग घडले. हय, उपयोग घडले म्हूण. आनी त्याच दिसांनी तियात्र जावपाचो आसलो. हांवें हय हें कांतार घडून हय. मॅथ्यू, तुका परबी, कारण ही भाशेचे इतले इमोशनल्स आनीक इतली असली तर कांतारां आमी लोकां मुखार दिलीं, हातूंतल्यान लोकांक देख घेवपाची गरज आसा. कारण जेन्ना ती देख घेतली जावं आपल्या जिवितांत ते आपणायतली, कारण आयज आमकां जायते भुरगीं जीं भुरग्याच पिरायेर मरण वेतात, सुसायड जावं आपण स्वताक अपघात करून घेतात, जावं मोटरसायकली जे भाशेन चलोवंक जाय ताचेर नियंत्रण दवरिनासतना ती चलयतात. हांच्या पासत हे कांतार आमी खेरीतपणी म्हाका दिसता आयचो हो एपिसोड आमी ह्या तरणाट्या भुरग्यां पासत भेटयल्यार अदीक बरें. तुका कितें दिसता? हय. चल आमी मातशें मुखार या. मॅथ्यू, तुवें आदीं म्हटलां की जायतीं वर्सां तूं परदेसांत नोकरी करतालो आनी आतां तूं गोंयांत आसा. म्हणटच तूं रिटायर कसो गोंयांत आयला? ना, रिटायर कसो येवंक ना. म्हणटच तूं परत वचपाचो? ना 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 ना, हांव हांगासरूच रावपाचो. हय. पूण तूं आयज तुजी पिराय कितली आसा? म्हजी 49. 49. आनीक तूं कसलें काम करता सद्याक गोंयांत? गोंया म्हजें म्हूण बिजनस आसा. बिजनसान मिसळ आसा. आनीक हांव म्युजिशियन. म्युजिशियन, संगीत वाजयता. हय. आनी तुज्या फॅमिली बॅकग्रावंड म्हटलो काय ना, तुजी फॅमिली मदें हे तियात्राचो मोग जावं तियात्रांत नाचपाची जावं तियात्रा वयर जे भाशेन तूं संगीत वाजयता तशें आनीक कोणाक गुण आयल्यात? म्हज्या म्हाका ते एक जाण भुरगे तेगूय इन्स्ट्रुमेंट वाजतात. एकलो सारको ल्हान आसा पूण व्हडलो आसा तो गिटार वाजता, दुसरो आसा तो किबोर्ड वाजता. इगोर्जेन कोयराक वाजतात ते आतां बिकॉज ते आजुनूय स्कॉलाक आसात, एकलो कॉलेजीक आसा. सो म्हजे फाटल्यान आयला अशें दिसता म्हाका आनी येवपाकूच जाय. चल बस मातशें बसया आमी. आनीक मॅथ्यू, आतां तूं तुज्या फाटल्यान भुरग्यांनी हाका खान मारून हो वावर मुखार व्हरचो असो तुका दिसता? हो वावर फुडें व्हरूंकूच जाय, कित्याक ही कला जी आमची आसा ती तर वयर सरना जाल्यार म्हाका ही एकूच कला सारकी उरल्या कशी दिसता आमचे गोंयकाराचें अस्तित्व जाणून घेवपाची. हय. आनीक फुडाराची तुजी येवजण कितें आसा? कितें करपाचें उजिलां फुडें हाचेर? येवजण्यो जायत्यो आसता आमचे, पूण त्यो फळादीक जायना. फळादीक जावपाक प्रयत्न करपाक जाय आमी. आतां हांवें समज आतां एक सीडी काडली, जेन्ना पयलीच सीडी काडली तेन्ना हांव पयलो चिंततालो काडूंक जाय आनी म्हाका कोण प्रायवेट एका शोआक हांव बेश्टो कांतार म्हणटालो, थंयसर कोण म्हणूंक लागलो अरे तुका काय बरो आवाज आहा आनी तूं म्युजीक वाजयता, सीडी कित्याक काडना काय म्हणटा. तेन्ना म्हजो एक ट्यूबलायट कशी पेटली आनी हांवें म्हणलें काडया. आनीक कोणें म्हणलें तुका देवान टॅलंट दिल्या ते तूं कित्याक लिपोवन दवरता, कित्याक उजार करना. थंयसर ते म्हजें कितें तरी मनान बदल्लें आनी मागीर हांव तो कॅसेट प्लेयर घेवन हांव भोंवत रावलो आनी ते ट्यून काडीत रावलो आनी कांतारां बरयत रावलो. मॅथ्यू, तुवें म्हाका जायतो वेळ दिला, पूण हांगाच थोडीं भुरगीं आसोन कसलो फायदो ओगी डिमेलोच्या तियात्राची रिहर्सल करतात. म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्साक तुमी खंयचो असो नाकात,
हांव तुमकां एक ह्या तियात्राची जी रिहर्सल कशी चल्ल्या ताचो एक धाकटोसो खीण दाखयता. मॅथ्यू, तुवें म्हाका जायतो वेळ दिला त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुका देव बरें करूं. आनी चलात पळयात आसोन कसलो फायदो हाचो एक धाकटोसो खीण. रॉय आनी सॅम हूंय गेले काय? कितलो वेळ जालो तिंका. फोन कोत्ता, फोन पासून उखलनात. अरे राव रे, येतले रे ते हांगा खंय आसतले भोंवलेले. तू यो, तू बस, टेन्शन कित्याक घेता. चल असो न्ही. अरे म्हाका ते सॉंग दी हां, म्हाका सॉंग तुका सांगलेलो पळय. ते डावनलोड कर, डावनलोड कर. पयलं ऐक मरे, ऐक. हे जॅक, व्हॉट्स अप? रॉय हूंय रे. कितलो वेळ जालो मरे. फोन कोत्ता, फोन तरी कोर न्हय. रिलॅक्स जॅक, आयज फ्रेंडशिप डे. मातसो कॅन्टीनान बिझी उरलो. एनीवेज, हॅपी फ्रेंडशिप डे. विश यू द सेम डूड. फिलिप, हॅपी फ्रेंडशिप डे. आमची फ्रेंडशिप अशी चल्ल्या पुरो. सारके. आयज सांजे आमी पिक्चराक या मरे. आनी तुमी हा मरे फिलिप? शुअर कोणें पिक्चर रे? अरे ते रे फेमस सॉंग हा ते डिस्को दिवाने. ओके. स्टुडंट ऑफ द इयर. हा सारके सारके. ए फिलिप, येता मग तू. येता बीन करशी. ना. कम ऑन, गुड. आवय ते सॉंग डाउनलोड कर मरे. ते सांगला. न्यूज सारके. ते सड्डे फेसबुकार पळय. म्हाका कितले रिक्वेस्ट येयला. आवय वय मरे. तुम्ही कोणा? हाय. हॅपी फ्रेंडशिप डे. सेम. तुम्ही सगळे हिंगा आसात. हांव तुमकां लायब्ररीन सोदताले. आणि तो आमचो कॉलेजीचो फ्रेंड सॅम तो हूंय हा. तो गेला आसतलो. कबड्डी सॉंग. पिसो हुंयचो. या आनी ताका हिरो म्हणटा. आगो तो एक बिग झिरो. आयज क्रिकेट प्लेयर जाल्यार कोटी रुपया मेवतात. फुटबॉल प्लेयर जाल्यार अर्दे पूण कोटी मेवता. हाका कबड्डी फेवन खावपाची रोटी पूण मेवना. अरे झिरो आते बरें अरे. फेसबुक चेक कर मरे. दाखय. अकाउंट पळय. गोड पडला फ्रेंड लिस्ट पळय. पळय, चेडवाची पळय, गोड पडला एका. पळय. दुसरी गजाल म्हणल्यार सगळ्या चेडवांक तर तोच दिसता. म्हाका तर तो एक्सप्रे मारून तसो दिसता. सारके. तो टीव्हीचेर ऍडव्हर्टिजमेंटार दाखयता न्हू रे. तो एक स्प्रे मारताच ताचो इफेक्ट इतलो जाता. इतलो जाता की सगळी चेडवां तुज्या हाय गाइस. हाय. विश यू द सेम. सॉरी ना. डाउनलोड कर. सगळ्यांक विश करून जाम जाला आसतलो. आणि आता म्हाका विश करूंक आयला. चलोंक लाग. तू म्हाका मिस्टेक दुबावताय. हॅपी फ्रेंडशिप डे. Hey guys, happy friendship day. विश यू द सेम. आज तुम्ही हसपाचे तर. आयज आमी पिक्चराक वयता. स्टुडंट ऑफ द इयर. येताय मगो तूं? वय तर. गुड. Hey, Sly ना, तू फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करिना. यू आर इन युअर ओन वर्ल्ड. यू आर ऑलवेज ऑन द नेट. तू कितें करूंक सोदता तें आमकां थावच मेळना. आम्ही आमच्या कॉलेजीन टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे, व्हॅलेंटायन्स डे व्हड एक कशेन मनयता. फ्रेंडशिप डे, खंयचे फ्रेंड्स? आयचो ट्रेंड इफ मनी फ्रेंड्स. व्हॅलेंटायन्स डे, एक पावट व्हॅलेंटायन्स जाल दुसरे पावट दुसरेच. टीचर्स डे, थोड्या टीचरांनी आपल्या भुरग्यांक बरी दिशा दाखोवन आयज डॉक्टर्स, इंजिनियर्स जाल्या. आनी थोड्या टीचरांनी भुरग्यांक मॉलस्ट करून तांचो फुडार पिसुळ्ळा. म्हाका जाल्यार दिसता आमी कित्याक ऑर्गन डोनेशन डे ह्या संवसारा मुखार हाडिनात काय म्हूण. जायना. आयजूय तुजे केरकेरे कॉमेंट्स. आयज फ्रेंडशिप डे मुगो. एन्जॉय. नुगा विरा. वय तर. रॉय, तू चिंता तशें न्हय तें. चॅक, तू तर फेसबुकाचेर चॅटिंग करीत आसा. कोण पण मेवला रे? म्हाका फेसबुक सोडून आनी ते इंटरनेटार कांयच आवडना. फ्रेंडशिप इज द बेस्ट सॉल्युशन टू रिलॅक्स. सो कम ऑन, ओपन युअर हार्ट. आ? चॅक, तुवें केन्ना पूण चिंतलां? तुजें हार्ट फेल जालें जाल्यार तुजें भुरगें जिवीत काबार जावं येता. आनी तुका डोनर मेवलो जाल्यार तूं साल्वार जावं येता. चॅक, पूण ना, तू कितें म्हणटा तें म्हाका कांयच समजना. तुका सोसमोचें नाय. म्हजें मन म्हाका सतायता. म्हणटा न्हय, ल्हान आसतना मनान घालता तें सदांच मनान उरता म्हूण. म्हजो दाडा म्हाका सांगतालो, बाय, व्हडलें जालें म्हणटूच म्हज्या पावलांनी तूं चल. ह्या देसा